विसवा उपरांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. महिंद्रा यूथ फुटबॉल सर्त अंदूय गोंयांत जातली. गोंया वांगडाच देशांतल्या हेर 6 केंद्रांनी ही सर्त जातली. भारतांतल्या तरणाट्या खेळगड्यांचो सोद घेवपा खातीर ही सर्त घेतात. ह्या सर्तींत बरो खेळ करपी गोंयांतल्या 3 ते 4 खेळगड्यांक स्कॉटलंडांतल्या सेल्टिक फुटबॉल क्लबान प्रशिक्षण घेवंक मेळटलें. गोंयांतल्या कितल्याय शाळांक ह्या सर्तींत वांटो घेवंक मेळटलो. फुटबॉलाचो प्रचार आनी प्रसार करपाक महिंद्रान आतां नवी येवजण चालीक लायल्या. Yeah, we're here for the launch of the second edition of Mahindra Youth Football Challenge Goa, the Goa leg. We've completed 1 year of this initiative, and the success and the adulation that this program has got from all across the country is phenomenal. Year 1 saw 3 boys being selected at the end of the program to go to Sedlake FC and train. 2 boys came from Calcutta and 1 boy came from Bangalore. So this year I hope we have somebody from Goa who gets an opportunity to go and train. The selection process is completely handled by Celtic FC and their coaches. So we have really no much role to play in that because they come in a good 1 month early. They spend a lot of time with the kids. गोंयांत जावपी मॅची विशीं गोंय फुटबॉल असोसिएशनाचो उपाध्यक्ष लावियानो रिबेलोन म्हायती दिली. From this Goa League we have got 32 teams. 16 from North Goa, 16 schools from North Goa, under 14, and 16 from South Goa. And from there, the winners will clash with 6 other cities in India. And from there, we'll have about 24 probables being selected, and 3 or 4 will get a chance to go to Scotland. गोंयकारांक मेळिल्ल्या ह्या संदीचो गोंयकार फुटबॉल खेळगड्यांनी पुराय लाव घेवचो असो उलो आदलो ऑलिंपिक खेळगडो फॉर्च्युनातो फ्रँकोन मारला. It is my very, very sincere advice to the youngsters. I wish last time I was there for as a chief guest, but they played the Goa League finals, and I did give them a talk and gave them a piece of my mind to say that look, you guys are given this fantastic opportunities. And if you cannot grab it with both your hands, it's of no use. So all you've got to do is pull up your socks, work hard, and bring honor to the country. पणजेच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. मेजर रँकिंग बॅडमिंटन फायनली आयतारा कांपालार जाल्यो. दादल्यांच्या फायनलींत फ्लॉयड आरावजोन पंकज नायकाक मारलो. गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या आदारान गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. आयतारा जाल्ल्या 15 वर्सां सकयल्या बॉयज सिंगल बॅडमिंटन फायनलींत सनत कामतीन वरद कारेकाराक 21-11, 15-21, 21-14 असो मारलो. 17 वर्सां सकयल्या बॉयज सिंगल सर्तींत प्रणव सिलीमखानान चिन्मय कामतीक 2-8 सटान हरयलो. 17 वर्सां सकयल्या चलयांच्या खेळांत प्रांजल चिमुलकारान अनन्या कुलकर्णीक मारले. 19 वर्सां सकयल्या बॉयज फायनलींत शर्मद महाजनान प्रणव सिलीमखानाक 2 सेटांनी हरयलो. 19 वर्सां सकयल्या बॉयज डबल्सांत शर्मद महाजन अनिकेत शेणवीन शशांक देसाय चिन्मय कामतीक 21-14, 21-13 अशें मारले. दादल्यांच्या फायनलींत फ्लॉयड आरावजोन पंकज नायकाक 21-18, 16-21, 21-10 असो मारलो. वेटरन फायनलींत संदीप कांजी, कमलेश कांजी, प्रदोष सिलीम खान आनी वामन फळारी सी माश्करेन जिखले. बक्षिसां वांटपाच्या सुवाळ्याक भारती हेबळे मुखेल सोयरी आसली. पणजे बॅडमिंटन क्लबाचो अध्यक्ष सरफराज शेख आनी गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनाचो बाबुराव नायक खासा सोयरो आसलो. संदीप हेबळेन उपकार मानले. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.